अर्ली मॉर्निंग सगळे टेबलांचेर सगळे जाग्यार घाला आनी नाव आर बी गोईंग फॉर अ वोटींग. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हाका व्हेरी गूड आहा. कित्याक लास्ट टायम आय एम अगेन टेलिंग, लास्ट टायम हांव मिरामार न्यू आहलो, बट बिकॉज ऑफ माय वर्क आनी सोंगता द रिफ्लेक्शन ऑफ माय वर्क गॉट मी इलेक्टेड दॅट सायड. आनी यू नो आमकां चड काम करपाची गरज ना. 50% बाबुशान ऑलरेडी काम केलेलें आसा. आमकां फकत 10% लोकांक कन्विन्स करूंक जाय. अदरवायज 50% ऑफ लोक ऑलरेडी बाबुशाक कन्विन्स जाल्लो आसा बाबुशाच्या हेका. सो दॅट्स इट. आमी आमचे वॉट एवर बेस्ट आय कॅन डू आय हॅव डन. आनी लुकींग एट माय मिरामार वर्क नाव, लास्ट टायम आमी मिरामार भरपूर काम केलां. वेन आय कॉन्टेस्टेड इन मिरामार नोबडी न्यू मी, बट द वे आय सेड इन कोवीड हांवें कितें काम केलेलें. बाबुशान एक कडेन आपणाचो स्टॉक दवरलेलो, फूल स्टॉक दवरलेलो, आनी आमी टेम्पो घेवन रिक्षा घेवन आमी सगळ्याक भोंवताले डिलिव्हर करपाक. सो मिरामायल्या लोकांनी म्हाका तेन्ना सांगलें की बेंटो यू मे नॉट नो अस बट वी नो यू बिकॉज यू डिलिवर्ड एट द बॅड टायम्स ऑफ अस. आय एम सुदीन कामत फ्रॉम वॉर्ड नंबर 5. आनीक हांगा 1600+ वोटर्स आसा. दीस इज द बिगेस्ट वॉर्ड इन द CCP. आनीक द वोटींग इज गोईंग ऑन गुड. इट इज स्टार्टेड ऑन अ व्हेरी स्मूथ नोट अँड पीपल आर कमिंग आउट नाव. चडशे हांगा कितें जाता की हांगा सकाळचे चडशे लोक वोटींग करता. आनीक मागीर थोड्या वेळान म्हणजे 11 साडे 11 मातशें कमी जातलें, पूण मागीर 3 जाता कितें पिकअप जाता. सो वी एक्सपेक्ट अराउंड 55-60% वोटींग. हांगा स्टेट फायट आसा. हय स्टेट फायट. सो युनायटेड ऑपोजिशन तुमी आसा अगेन्स्ट द बाबूश पॅनल. Absolutely. Right from day one, we are campaigning as Ami Ponjekar, and we are Ami Ponjekar. कसो रिस्पॉन्स आसा तुमकां लोकांक? Fantastic. Beautiful response. And we should be getting around 17 votes. Majority येता 100%. आनी हांगा पळोवंक वचत जाल्यार BJP बॅक पॅनलूय आसा म्हणटा. सो तांचो कितें तुमकां इम्पॅक्ट जातलो? आमकां नसी वी आर गोईंग एज अ इंडिपेंडंट पॅनल. आनी आमकां वी आर गोईंग विथ अ क्लीन मॅनिफेस्टो, क्लीन विचार. आनी पणजेन कितें कितें वायट गोश्टी घडटा पळय सद्या ताजे अगेन्स्ट आमी रावले. कळ्ळें न्ही. पणजेन स्पा येता म्हणजे मसाज पार्लर जायल्या आनी ऑल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कसिनोज. आनीक यंग क्रावड आमचे पणजेकर आसा पळय यंग जनरेशन तांकां फुडें एक क्लीन एटमॉस्फियर मेळचो हेंच आमची हें आसा फायट आसा. आनी वी आर गोईंग टुवर्ड्स दॅट. Sir, you are contesting against a candidate who was once a close aide of Datta Prasad Naik. Did you get any input from Datta Prasad Naik how to tackle this candidate? Datta Prasad is king of this world. तो आतां कोणी राव म्हजे अगेन्स्ट. वी हॅव मेटिक्युलसली प्लॅन्ड एवरीथींग अँड वी हॅव मेट ईच अँड एवरी वोटर. भायर आसा भितर आसा सगळ्यांक आमी मेळ्ळ्या वचून. आनीक ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू वोट.